नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। प्रदेश काँग्रेसीतले फुडाऱ्यांच्यो आनी फाटले विधानसभा वेंचणुकेंतले सेटिंगाच्यो कागाळी पावल्यो राहुल गांधी मेरेन। मायनिंगा खातीर मध्यस्थी करपाची मागणी, थोड्यांनी मागलो नेतृत्व बदल। मोदीन गुजरातांत केली हॅट्रिक। मोदीच्या फुडारपणाखाला भाजपाक 115 सीट, काँग्रेसीक 63। नजर मोदीच्या फुडल्या राजकीय चालीचेर, मात हिमाचल प्रदेशांत खालो काँग्रेसीकडच्यान मार। मुरगांव सड्यार कोयराच्या राशींक उजो। 6 म्हयने जालो कोयरावेलो प्रकल्प बंद। फायर ब्रिगेडीचे अधिकारी म्हणटात मुद्दम उजो घाला आसुये, भोवतणच्या लोकांक धुरान नाकाशे वयर। आनी खोल्ले म्हापश्यांक घराक लागलो उजो। घरांतल्या लाखांनी रुपयांच्या सामानाचो लासून गोबोर। घरकान्न म्हणटा 6.5 लाखांचे लुकसाण। फायर ब्रिगेडीचे अधिकारी म्हणटात 3 लाख। खबरो विस्तारान। प्रदेश काँग्रेसीतल्या फुडाऱ्यांच्यो आनी फाटले विधानसभा वेंचणुकेंतले सेटिंगाच्यो एकामेका आड कागाळी थळाव्या फुडाऱ्यांनी राहुल गांधी मेरेन पावयल्यो। राहुल बेरेस्तारा सकाळीं गोंयांत पावलो। सांजे मेरेन ताच्यो दोनापावलो इंटरनॅशनल सेंटरांत प्रदेश काँग्रेसीच्या फुडारी, वेगवेगळ्यो उपसंघटना, युवा काँग्रेस, पंच वांगडी आनी NSUIच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन बसका जाल्यो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कितल्याशाच जाणांनी प्रदेश काँग्रेस नेतृत्व बदलपाची मागणी केल्या। कांय जाणांनी मायनिंग सुरू जावचें म्हूण ताका मध्यस्थी करपाक सांगलां। AICCचो राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी बिरेस्तारा सकाळीं गोंयांत पावलो। प्रदेश काँग्रेसीन संघटनेच्या पावण्यार कांय गजाली जाग्यार घालून युवा काँग्रेस वावुरप्यांक कामाक चालना मेळची म्हूण राहुल गांधीची ही गोंय भोंवडी। सकाळीं दाबोळे विमानतळार देवल्या उपरांत ताका कुट्टाळे काँग्रेस फुडारी आनी युवा काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांनी येवकार दिलो। काँग्रेस महासमितीचो सरचिटणीस जगमीत सिंग बरार, सचिव P. सुधाकर रेड्डी, विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे, आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ताचे बरोबर आशिल्ले। What is the reality? What issues plague Goa? Why we lost the last election? What is it that needs to be done to rectify the situation? So all these things were discussed. Is there any complaint against anyone? I would not like to comment anything on that. But all I would say is he knows what is the reality, what actually went wrong, why it went wrong, what are the reasons. Mining is one of the important issues and we have to look forward what went wrong. But while looking at what went wrong, we also have to see in a balanced manner about the livelihood of people. Mining affected areas where it was their livelihood. So what is to be done, how it is to be done, obviously it was discussed. आमी जायते इश्यूचेर डिस्कशन केलां। आमी मायनिंगाचेर इश्यूचेर डिस्कशन केलां। त्या आयज लोकांक खरेंच त्रास जावपाक लागल्या आनी वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू कम बॅक व्हेरी सून। आमी कोणाचेच कंप्लेन करूं ना। मिटींग मार्गदर्शन एकट्याले बरें केल्लें आहा की पार्टी कशी मजबूत करपाची। ह्याय गव्हर्नमेंटान कांय करूं ना, तेजे खातीर आवाज उठोवपाची गरज आहा आमी ऑपोजिशन। राहुल गांधीचे गोंय भोंवडेन 2014चे लोकसभा वेंचणुकेक काँग्रेसीचो युवा फोर्स चार्ज जातलो अशी आस्त हांगासरले काँग्रेस फुडारी बाळगून आसात। गोयचे मायनिंग बंदीचो प्रस्न आनी थळाव्या नेतृत्वा विशीं आयिल्ल्या कागाळींनी राहुल दिल्ली वचून लक्ष घालतलो अशी आस्त हांगासरले काँग्रेसीतले बरेच जाण सध्या बाळगून आसा। वरिष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर प्रुडंटा खातीर। नरेंद्र मोदीन गुजरातांत हॅट्रिक केल्या। गुजरात विधानसभेच्या पुराय 182 सिटांचे निकाल सांजे मेरेन आयले। मोदीच्या फुडारपणाखाला भाजपाक 115 सीट जाल्यार काँग्रेसीक 63 सीट मेळ्ळ्यात। मात हिमाचल प्रदेशांत भाजपान मार खालो। थंय काँग्रेसीन हे फावट नेट धरिल्ल्यान 68 आमदारांचे विधानसभेत काँग्रेसीन 36 सीट घेवन भाजपाक फाटीं घालो। गुजरातांत हॅट्रिक केल्ल्यान सगळ्यांची नजर आतां नरेंद्र मोदीच्या फुडल्या राजकीय चालीचेर आसा। अपेक्षा आनी अदमासा प्रमाण नरेंद्र मोदीन गुजरातान हॅट्रिक केली। 2007तले विधानसभेचो निकाल पळयल्यार केशुभाई फॅक्टराक आसूनय भाजपाचे 4 सीट वाडले। फाटले फावट भाजपाचे 117 सीट आयिल्ले।
भाजपाची टॅली 2 सिटांनी देंवली. काँग्रेसीक 63 सीट मेळ्ळे. गुजरात के मतदाता क्षेत्रवाद से ऊपर उठ चुके हैं, जातिवाद के जहर से ऊपर उठ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना, ये हमारे मतदाताओं ने सिद्ध कर दिया है. तो नरेंद्र मोदी की जितनी चर्चा करनी है करें, लेकिन अगर आज चर्चा करनी है और आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती है. हमारी उम्मीदें नहीं पूरी हुई और निश्चित रूप से हमें और मंथन करना पड़ेगा. गुजरात ने विकास की राजनीति को प्राधान्य दिया और देश में एक रोल मॉडल के रूप में सरकार ने अपनी साख को मजबूत किया है और गुजरात की जनता ने फिर से एक बार गुजरात के विकास के लिए नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दिया है. हिमाचल प्रदेशांत मात भाजपान मार खालो. 68 आमदाराचे विधानसभेत काँग्रेसीक 36 जाल्यार भाजपा फक्त 26 मेरेन पावलो. 2007तले विधानसभेचे निकाल पळयल्यार भाजपाक 17 सिटांचो फटको बसलो. काँग्रेसीन 15 सीट जादा जोडले. भाजपाचो अध्यक्ष नितीन गडकरीचो मुद्दो तापूनय स्वताचे बळग्याचेर गुजरातान हॅट्रिक केल्ल्यान मोदीचे भाजपान वजन आनीक वाडला. मोदीची फुडली राजकीय वाटचाल कशी आसतली हाचेर आतां सगळ्यांची नजर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक व्यावसायिक विसर.